पळय आतां हो जो ओसीआयचो मॅटर आसा हो कितलेच फावट आमी विधानसभेनूय घातलो, तेजे नंतर मिटिंगूय जाल्यो भायर. लोकांचो जो रिक्वेस्ट आसा प्रत्येक वेळा आमकां तो रिक्वेस्ट येतालो. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले रिक्वेस्ट येतालो, कारण कितले आमकां पासून आमचे मतदारसंघात कितलेशे जाण भायर आसा ते आमकां फोन मारून सांगताले की तेंच्या भुरग्यांची समज ते हे करपाक वयताले, रिन्युअल करपाक वयताले, नाल्यार ते जायनासले. आनी आयज सडनली म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले इलेक्शन आतां लागीं पावल्लें आसा. इलेक्शन 7 तारखेक इलेक्शन आसा आनी आयज कालचो न्यूजा प्रमाणे ते म्हणटा रिवोकेशन जे आसा, रिवोकेशन सर्टिफिकेट आसा ती यूज करून ते करपाक शकता म्हणून. सो ही जी स्ट्रॅटर्जी आसा, ही बीजेपीची स्ट्रॅटर्जी क्लियर कट कळटा की हांकां इलेक्शनाच्या टायमारूच तांकां लोकांक भुलोवपाक जाय. प्रत्येक वेळा जो बीजेपी सरकार आसा तो अशेंच करता, इलेक्शना टायमारूच भुलयता आनी इलेक्शना टायमारूच ते कितें आसा आपणाचो जो डिसिजन केल्लो आसा, हें केल्लें आसा तें केल्लें आसा म्हणून सांगता. प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, कित्याक हेज्या पयलू इतलो वगत तो थंड नासले, इतलो वगत कांयच नासलो, आवाजूच नासलो. आमी सांगलां हें केलां तें केलां म्हणून सांगताले. पण आतां इलेक्शन जशें लागीं पावलां आतां खूब स्टेटमेंट येतले आनी खूब कितें कितें सांगतले आनी खूब कितें लोकांक पटोवन दिवपाक सोदतले की बाबा आमी हें क्लियर कट केल्लें आसा म्हणून आनी आमी लोकांची सेवा करता. काल हांवें आनी सीएमाक पळयलां की आयज थंय नुस्तेकारां वांगडा हांगा पावल्लो, कोलवा पावल्लो नुस्तेकारांची मिटींग घेवपाक म्हणून. म्हाका खबर ना सडनली ताका कशी नुस्तेकारांची याद येयली. हांव लास्ट टायम बसून हेजे पयलू बसून आमच्या नुस्तेकारां कडेन यो म्हणून सांगलेलें ताका, कित्याक आमचो मरिना प्रोजेक्ट वाडूंक सोदतालो म्हणून ताणें येवचो म्हणून सांगलेलें. नुस्तेकारान ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन सांगलो की बाबा आमकां नुस्तेकारांक हांगा गोंयांत आमकां तो म्हणलो की लंडनाचे आमचे ओसीआय जो हे आसा तो आमी आपणान क्लियर केल्लो आसा आनी भायर जो आसा भायर वचपाक तेन्ना नुस्तेकारान सांगलें की आमकां 1,000 मेळटा. एक नुस्तेकारान ताका प्रश्न, आमकां 1,000 मेळटा, भायर 70,000 मेळटा. म्हटल्यार कितलो अपयशी हो मुख्यमंत्री आसा हें नुस्तेकारांनीच सांगलें. हांव सीएमाकूय म्हणपाक सोदता, जेन्ना तूं भायर थंय विजीट करता इलेक्शना टायमार तेजे पयलूय विजीट करपाक जाय. आनी जसो मरिना प्रोजेक्ट जो आमच्या सांद्रे मतदारसंघात हाडपाक सोदता तुमी, तो थंय येवन तुवें पळोवपाचें नुस्तेकारांची हालत कितें जाल्ली आसा, ती नुस्तेकारांक कशे त्रास जातले ते. सो हे स्ट्रॅटर्जी जी आसा ही स्ट्रॅटर्जी बीजेपीची एवरी इलेक्शनाक येता. जशें मायनिंगाच्या टायमार अशीच करता. इलेक्शन लागीं पावता मायनिंग आमी सुरवात करता, इलेक्शन लागीं पावता टॅक्सीकारांक बेनिफीट दिता म्हणटा, इलेक्शन लागीं पावता आनी कसले शेतकारांक बेनिफीट दिता म्हणटा. पयर तेंच्यानी काजूचे आमी सबसिडी वाडयता म्हणून सांगली, खंय गेली सबसिडी अजून पर्यंत लोकांक. आमी जेन्ना भोंवले लोकांक तुमकां येयली सबसिडी अजून येवंक ना, 1 वर्साची सबसिडी अजून पर्यंत ना. सो हो ड्रामा आसा हो बीजेपी सरकाराचो एवरी नाव एंड देन अशेंच करता, फोटिंगपणां करता आनी लोकांक भुलयता.